मळा ते पणजी बस स्टँड मेरेन जो पूल फाटल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान 13 डिसेंबराक उक्तावण केल्लो तो सामको पिड्ड्यार जाला। GSIDCन हें काम केल्लें, मात वर्स जावच्या पयलीं ह्या पुलाची दुर्दशा जाल्या। बेटी जनतेच्या पयशांची नाशाडी करची न्हय म्हण काँग्रेसीन GSIDCक सल्लो दिला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पणजेन जो गेल्या वर्सा ब्रिज बांदिल्लो विच इज GSIDCन जो बांदिल्लो विच इज कनेक्टिंग फ्रॉम मालाड टू रुदेवरेम टू द बस स्टँड, त्या जो मोनल परिकार बाबान गेल्या वर्सा 13 डिसेंबराक 2017 ओपन केलो, ताका ऑलरेडी क्रॅक्स आयल्या। सायडीच्यान जर तुमी ताका पळोवपाक वचत ताका सायडीन फूल क्रॅक्स आयल्या। ताजेर आमी जेन्ना वचून पळयलें तेन्ना टायल्स जे आसा ते टायल्स जो फुटलेले आसा ते सामके सब स्टँडर्ड काम। टायल्स जर तुमी पळोवन वचत तर मातशें उदक जर पडत ते स्लिपरी येता, लोक थंय सामके पडटा। कितल्योश्योच कंप्लेनी आसा लोकांच्यो पडपाच्यो हाजेर त्या। ते पेडेस्ट्रियन घातला लोकांक, ते हे सायडीच्यान बॅरिकेड्स घातल्या, ते बॅरिकेड्स सारके ना, ते वांकडे आसा, ताजेर हात सुद्दां धरपाक बसता अशें इतले वांकडे आसा ते। सो हें जे सब स्टँडर्ड काम चल्लां पळय न्ही GSIDCचें, ताजेर इन्क्वायरी कशी तरी करपाकूच जाय। आनी सेकंड थींग म्हणजे ताजेर सेफ्टी कांय ना त्या हाका, सामके स्लिपर येता, लोक पडटा, लोकांची कंप्लेन्स आसा सामक्यो। स्मार्ट सिटीचेर तांच्यांनी स्ट्रक्चरां करून दवरल्या पणजेन, सगळ्याक तांकां क्रॅक्स आयल्या, कोणाचे हात मोडल्या, कोणाचे तकलेचेर बुराक आयल्या, सगळे पिड्यार जाल्ले आसा। हांव तांकां इतलेंच सांगपाक सोदतां की तुमी जर काम करता जाल्यार सारकें काम करा, लोकांक बरें दिसता तशें काम करा। बेटे करपाक जाय म्हणून पयशे बेटे आमच्या गव्हर्मेंटाचे पयशे घालनाका, लोकांचे पयशेय वेस्ट करनाका। आनी हे जे कोण काम सब स्टँडर्डाचें करता तांचेर इन्क्वायरी बसोवपाची, जाय जाल्यार तांकां सस्पेंड सुद्दां करून उडोवपाचें, तांकां हें वचचें ना खूद। सो आमी इन्क्वायरी मागता हाजेर, आनी तांच्यांनी बेगीनच्या बेगीन ताचें करचें आनी ते ब्रिजाचें कितें करचें, बिकॉज डेली मळ्यांतल्यान कितलेशेच लोक थंयच्यान चलतूय वता, गाडयोय घेवन वता। सो दे हॅव टू स्टार्ट इन्क्वायरींग अबाउट ऑल दीस थिंग्स।